आदलो मंत्री पुसापती अशोक गजपती राजू गोयचो नवो राज्यपाल घेतलो सोपूत सगळ्यांबरोबर वावुरतलो विकसित भारताक सगळ्यांनी एकठांय हातभार लावपाचो उलो। सरकारी स्किमींचो सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच घेतलो गैरफायदो 54 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडच्यान 24 लाख वसूल मंत्री म्हणटा असल्या हेरांकूय उस्तितात। पोगोचे बिल विधानसभेत खंय अनिर्णित विषय परत विधानसभेत काडटले गोंयकारांक तांचो हक्क दितले आर्जीचो आवाज सभाघरात गैरवागणुकीचेर युरीन मागली माफी। मडगाव वेस्टर्न बायपासार फेटल अपघात चलत वतल्याक मोटारीचो धक्को हिट अँड रनात अनवळखी आगताक सोपलो फातोड्डा पुलीस करतात तपास। चोडणकारांनी 15 दीस थार धरचो प्रेमेंद्र शेटाचो लोकांक उलो मुख्यमंत्री आणि मंत्र्याकडेन उलयला मुख्यमंत्र्याकडेन खंय लोकांचे शिष्टमंडळ व्हरतले। 20 पॉइंट प्रोग्रामाच्या घरांचो इशू मुख्यमंत्र्यान फुडें धुकल्लो सांताक्रूज गेल्ले कडेन जाप 20 कलमीची घरां भलत्यांक विकली म्हूण इंदिरानगरात इशू। ईडीच्यो अनिल अंबानीचे कचेरेचेर धाडी मुंबय रिलायन्साचे कचेरेत 48 वरां मायज चल्ल्या धाड। पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेचेर मोठो अपघात 16 गाडयो एकमेकाक मुखल्यो। थायलंड कंबोडियाचो वाद चालूच हजारांनी लोक विस्थापित कंबोडियाचे संघर्ष विरामाक प्रस्ताव कंबोडियातल्या भारतीय दूतावासाची भारतीयांक ॲडवायझरी। 9 ते 28 सप्टेंबर मजगती आशिया कप 2025 UAE करतले यजमानकी भारत पाकिस्तान एका गटात 14 सप्टेंबराक भारत पाक गेम कारगिल दिसा घोषणा।